नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. आम्ही आज एक अशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय मोठी लढत जावपाची शक्यताय आहा. आम्ही साखळेन जंय विद्यमान आमदार गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसात आणि आमच्या बरोबर आज जे कॅन्डिडेट आसात ते आसात काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट सर धर्मेश संगलानी सर. वेलकम टू द शो. नमस्कार. पहिले म्हळ्यार तुमची कॅम्पेन कशी चल्ल्या? कॅम्पेन डोर टू डोर कॅम्पेन आमची गेले 8 दिवस जाले बरी चल्ला. मदींच दोन एवर सिन्स माय कॅन्डिडेट वर डिक्लेअर्ड द 2 केसीस वे फायल्ड अगेन्स्ट मी. ताका लागून म्हाका 2 दीस कॅम्पेनाक मदीं खंत पडली. एडवोकेटा फाटल्यान धांवचें पडलें. सो तरी सुद्दां आमी कितलीय केसी घालूं म्हाजे सगळे कार्यकर्त्यांनी आनी म्हाज्या लिडरांनी सांगलें आमी तुज्या फाटल्यान आहा, तूं सर फुडें. भितून सुद्दां पडल्यार आमी तुज्या फाटल्यान आसतले म्हणून. सुरवातच तुम्ही केली म्हणून म्हणटा. हांव मागीर हो प्रश्न मागीर विचारपाचो आसलो जाल्यार ह्यो केसी म्हणजे मुद्दम कितें मोटिवेटेड आहा काय कितें? लुक एट द टायमींग. कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले 18 तारखेर आणि विदीन अ वीक 2 केसीस. महाराष्ट्राचा एक मंत्री म्हणून, तरुण मंत्री म्हणून पुढचे काही संपूर्ण निवडणुकीच्या पर्यंत मी इथे थांबणार आहे आणि आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांना ताकद व बळ देण्याचा प्रयत्न माझ्याकडनं निश्चितपणे राहणार आहे. मला असं वाटतं की गोवाला अधिक चांगलं करण्याकरता सांगली विधानसभा मतदारसंघ हा जो विकासापासून वंचित राहिलेला आहे गेल्या काही 10 वर्षापासून, त्याच्यामध्ये विकास घडवून आणण्याकरता आपण सगळ्यांनी काँग्रेस पक्षाला आणि पक्षाचे उमेदवार धर्मेशजींना मदत करावी असं माझं आव्हान आहे. धन्यवाद. पळोवंक गेल्यार तुम्ही म्युन्सिपालिटी जी आहा ताजे किंग मेकर कशें. ऑब्वियसली तुम्ही खूब फावट तुमचेच पॅनल हाडला, तरी सुद्दां तुम्ही यत्न करता. तर आज मेरेन तुमकां म्हणजे हो जो MLA ची जी लढत आहा थंय तुम्ही खंय फाटी पडटा? फाटी पडूंक ना. कांय कारणाक लागून पार्टीन लास्ट टायम तिकीट लेट डिक्लेअर केली आणि आमच्या हितूनसून 2-3 पक्षांतर जाले. कॉन्टेक्ट म्हाजो ग्रामीण भागान पंचायत भागान इतलो मोठो नासलो लास्ट टायम. आणि तरी आसतना 8,000 वोट्स विच इज हायेस्ट बाय एनी कॅन्डिडेट, काँग्रेस कॅन्डिडेट इन सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी 13 दिसाचे अवघ्या काळान आमकां मेळ्ळे. डोर टू डोर कॅम्पेन म्हाजी कंप्लीट जावंक ना, ताका लागून हांव खंय तरी कमी पडलो. आनी हे फावटी परत संदी मेळ्ळा लोकांची सेवा करपाक आनी हे फावटी लोक म्हाका कमी पडून दिवचे ना हेजी म्हाका खात्री आसा आनी लोकांचे विश्वास आसा की म्हाका एक संदी दितले लोकांची सेवा करपाक. ऑपोजीट मुख्यमंत्री परत हेर पक्ष आसात, तातूंत 2 नवीन पक्ष ज्यांची पब्लिसिटी वेल एडवान्स चल्ल्या. आयज तुम्ही तुमचे ऑपोजीट कोणाक पळयता? सगळे पक्ष की 1 to 1? इट्स 1 to 1. द फायट इज बिटवीन BJP अँड काँग्रेस. आणि सध्याच्या परिस्थितीन तुम्ही पळयल्या की BJP हटाव गोवा बचाव होच नारो गोंयभर चल्लेलो आसा आनी ती सांखळीच्यान सुरवात जाल्ली आसा. आम्ही फॉर्मा भरलेली 5-5 हजाराची. ते आमकां काय 5 हजारांतले 500 रुपया मेळोंक ना अजून. फॉर्माचे पयशे मात गेले आमचे. कळ्ळे ड्रायव्हराची फॉर्मा भरूंक नेल्ली 5-5 हजारां मेळटली म्हणून आमी भरली. हे कर ते कर म्हणून ते अजून काय 5 हजार आमकां मेळोंक ना. मुख्यमंत्र्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव परत परत स्ट्रेस करता जाल्यार कितें जावपाचें आसलें आज पर्यंत आनी कितें जावं ना? मुख्यमंत्री जालो म्हणून आमी आख्खे कावन्सील म्हाजे कडेन 10 मेंबर आसले, आमी सुद्दां ताका विश करपाक गेले. आमकांय उमेद आसली की बाबा हो लोकांक बरोबर घेवन लोकांचें कल्याण करतलो, रोजगार निर्मीत करतलो, फॅक्टरीज हाडटलो, इंडस्ट्रीज हाडटलो, मायनींग चालू करतलो. कांयच जावंक ना. फक्त घोशणा. आत्मनिर्भर हांगा पळय कितलेशे लोक आहा, कोणाकूय विचार एकट्यान तरी फुडें येवन म्हणचें हांवें 5,500 घरां भोंवलो हांव. म्हाका एकट्यानूय म्हणूंक ना की बाबा हांव आत्मनिर्भर जालो, हांव स्वयंपूर्ण जालो, कोणीच म्हणूंक ना. ही फक्त घोशणाबाजी टीव्हीचेर आनी मिडियात दाखोवपाक. आत्मनिर्भर तो स्वताच जाला. कसो जालो ते सगळ्यांक सांगपाची गरज ना. आता खंयसरूय गेलो जाल्यार कामूय कोण दिना. इंडस्ट्रीन गेलो जाल्यार 360 रुपया हें इनकम ते सुद्दां कुणें वचपाचें पडटा. कुणें वयतलो जाल्यार 100 रुपयाचें पेट्रोल जाय. 360 रुपया 100 रुपया पेट्रोल काड, 260 उरले. 260तले च्या काड, जेवण काड, मागीर उरले कितले? ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक स्पेशालिटी आहा. म्हणजे आमी रेकॉर्ड पळयल्या जाल्यार हांगा खंयचोच आमदार 2 टर्म परत निवडून फक्त 2 टर्म ताच्या मायज येवना. सो तोही कॉन्फिडन्स तुमच्या बरोबर आहा काय कितें? काम बरें केल्यार लोक निवडून हाडपाक फाटीर सरना. काम बरें करूंक ना, लोकांची अपेक्षा आसता ती पूर्ण जाले, एप्रोचेबल आमदार असलो जाल्यार इलेक्शन जातकूच मागीर सुडाचें राजकारण करूंक जायना.
हो पक्ष तो पक्ष हेणी म्हाका मत मारूं ना तो तेजे वांगडा भोवलो तशें कांय करूंक नासलें जाल्यार ताका संदी मेळपाची. बट हांगा कार्यकर्ते प्रमोद सावंत जाला. कार्यकर्ते सांगता तेंचीच कामां जाल्या. मग कार्यकर्त्यांनी स्वताचीच कामां केले. वेळगे गांवान स्वता पंचाचे जॉब जाले. एक आनी एक न्हू 2 पंचाचे जॉब जाले गव्हर्मेंट जॉब. हांगाचो बूथ अध्यक्ष आहा तेजे बायलेचे जॉब जाला. सुर्ला गांवान एक पंचाचे जॉब जाला. आनी खंय गेले जाल्यार आनी बूथ अध्यक्ष आहा प्रमुख आहा तेजे घरान जॉब जाला. कुडणे गांवान एका घरान 5 जॉब, सुर्ला गांवान एका घरान 5 जॉब. गोर गरीब जनतान करचें कितें? कार्यकर्त्यांकूच समज तांकांच नोकरी दिवंक जाय जाल्यार बाकीच्या लोकां कडेन मतां मागपाक येता कित्याक? सगळ्या भायल्या गावांनी सगळ्या गावांनी लोकांक पयशे दिले 5-5 हजार रुपया आणि ह्या गावांनीच 5-5 हजार रुपया ना. कित्याक ना? आमचे कडेन जे कितें भांडवल कितें आसलें ते सगळें विकून आमी वयल्यान रिणां भरवणी करून उडयली. आमकां वेळग्यान आनीक मायनींग सोडलें जाल्यार आमकां कांय सोर्स ना, जॉब ना आमचे कडेन, कांय ना. पण आता हांवें पयलीं अशें म्हणलें की पार्ट्यो पक्ष खूब आहा बाकीचे आयल्यात तांचे स्किमी आसात, कोण फ्रीबीज दितात. ताजो हांगसर कितें इफेक्ट जातलो काय कितें? फ्री बीज दिवपाक पयलीं सत्तेन येवंक जाय. सो हांव म्हाजे मतदारसंघान जेन्ना डोर टू डोर करता हांव फक्त इतकेंच सांगता की एक चान्स दिवन पळया. निवडून येतकूच प्रत्येकाच्या दारान येतलो, तेंची समस्या जाणून घेतलो, तेंचे प्रॉब्लेम आयकून घेतलो, बरयतलो आनी 5 वर्साचो टायम आहा म्हाजे कडेन तांकां सॉल्व करपाक. जाता ते शक्य ते सगळे कामां करतलो हेंची हेच आश्वासन दिता. निवडून येवंक ना जाल्यार आश्वासन दिवन कितें फायदो? येदी व्हडली पत्रिका बरयली आनी कांयच करूंक जावंक ना जाल्यार लोक म्हाका फोटींग म्हणटले. सो तेजे खातीर निवडून येतकूच लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन जे तेंचे कडेन कोणा कडेन सोर्स ऑफ इनकमूच ना तांकां नोकरी दिवपाक प्राधान्य म्हाजें आसतलें. तशेंच हेर जे भुरगे आसा जे ग्रॅज्युएट आहा, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आहा तांकां डेटा कलेक्शन करून कितले पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहा, कितले ग्रॅज्युएट भुरगे आहा, कितले टिचर्स आहा, कितले अकावंटंट्स आहा, कितले मॅकॅनिक्स आहा, IT आहा, ते सगळे सॅग्रिगेट करून तांकां तेंच्या वांगडा मिटींग घेवन रोजगार उपलब्ध करपाक तांकां संदी दिवपाक कशे प्रयत्न करूंक मेळटा ते आमी सगळे मेळून करतले. म्हणजे एकूण तुमची स्ट्रॅटजी अशी आता म्हणजे जॉब्स आसूं किंवा बाकीचे ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आसात तेज्या संदर्भात तुमची कितें स्ट्रॅटजी बी आसा काय कितें? सी बेजीक फॅसिलिटीज इज वॉटर. मायनींग भागान तुमी पळयला जाल्यार पाळयेन तुमी रावंड मारीत जाल्यार अजून पर्यंत लोक बॅरलान टँकरा धरून उदक सप्लाय जाता. 8-8 दीस उदक येयना. मुख्यमंत्री जालो, आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो तरी सुद्दां हो प्रश्न ताणें सुटावो करूं शकना. रुमडा गांवांत जाल्यार 8-8 दीस उदकूच येयना. उदकाचो विशय घेतलो लोक म्हणटा पुरो चल तूं फुडें. एक बांय सुद्दां मारून दिवंक जावना तेजे कडेन. सो हो मेन प्रश्न. लायट उदक, स्ट्रीट लायटी गव्हर्मेंटान आउटसोर्स केला तेन्ना पासून स्ट्रीट लायटीची पाड पडला. ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फोन मारून थकले स्ट्रीट लायट पेटत ना. गव्हर्मेंटाकडे इलेक्शन डिपार्टमेंटा कडेन गेले जाल्यार तेंचे कडेन मटेरियलूच ना म्हणटा. आमी फोन मारलो जाल्यार इलेक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट कोणी कस्टमरान फोन मारलो म्हणजे सिटिजनान फोन मारलो जाल्यार ते म्हणटा तुमी कावन्सिलराक सांगा. हेच प्रॉब्लेम चालू आसा. तेन्ना अशे दीस आनी कोणाचेर त्यो येना कितें आसलें नासलेलें आमी रीण काडलें आनी परत्यो गाडयो रेडी केल्ल्यो 2018 परते 4 म्हयने 5 म्हयने कितें काम मेळ्ळें परते आसा तशें परते बंद उडयलें ताणें. तेन्ना फुडें डिफिकल्ट आहा म्हणून आमी आतां काँग्रेस सपोर्ट करता. हाजेर तुमचो कितें फुडाकार, कितें स्टेप तुमचो, म्हणजे तुमी आतां फुडें प्लॅनिंग कितें केलां हाजेर? हेजेर प्लॅनिंग आमी आमिशां दाखयना, आमी आश्वासन दिना. हांव म्हाजे सगळ्या मतदारसंघाक सांगूंक सोदता की कार्यकर्ते मदीं येवचे ना. तुमकां कसलेंय काम आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट म्हाजे कडेन या. एकदां इलेक्शन जालें की पक्ष सगळे सोंपले. कोणूय आमदार जालो तो आमदार जावंक जाय आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी म्हाका आमदार करतले आनी तुमची सेवा करपाक संदी दितले. कार्यकर्त्याक घेवन येवपाची म्हाजे कडेन गरज ना. तुमचें काम आहा तुमी डायरेक्ट एप्रोच करूं शकता. म्हाजो फोन नंबर तुमचे कडेन आसा. 24/7 तुमची सेवा करतलो हेची खात्री दिता. काँग्रेस पार्टीचा विजन साखळी, तुमचे ड्रीम विजन म्हणजे ड्रीम साखळी कितें? वेल हे वाठारांतले मायनींग वाठारान हांवें आतां भोंवता सगळ्यांच्या घरान बारीक भुरगीं आसात.
30-40 वर्सां जाली कोणीच खंयचे ते पाळी दल सुर्ला दल वेळगेर दल आमोणा दल कुडणे दल खंयचेच भागान हांवें एक चिल्ड्रन पार्क पळोवंक ना बारीक भुरग्यांक खेळटले म्हणून सांजचे जाणटे वचून बेयटले बसतले गजाली करतले भुरग्यां वांगडा खेळटले आजी भुरग्यांक घेवन खेळटले खंयच ना थोड्या भागान मसंडी ना थोडे पंचायतीन अजून पंचायतीन ॲम्ब्युलन्स ना हर्सवेन ना कोण मरतलो जाल्यार बाबा मडे व्हरपाक हर्सवेन ना ते साखळीच्यान येता मुख्यमंत्री जावन ही बेजीक नेसेसिटी बेजीक फॅसिलिटीज ही प्रोवायड करूंक ना सो हेजेच खातीर बारीक बारीक जे बेजीक नेसेसिटी आहा ताका प्राधान्य दितले आमी सगळे मेळून काम करतले काँग्रेस पार्टी ही आम आदमीची पार्टी आणि ते पार्टीन कितें केलें आम आदमी केन्नाच त्रास करूंक ना आम आदमी जो आसा पळय न्हू तो मनीस खंयसून रोजून कितें ना कितें जेवतालो पण हेंच्यांनी आमचो सगळो सत्यानाश करून दवरलो. तुमची जी कॅम्पेन चालू आहा म्हणजे आता थोडे फ्यू डेज उरल्या जाल्यार तुम्ही तितूंतलो वेळांतलो वेळ काडून तुमची सभा आसा आतां तो वेळांतलो वेळ काडून तुमी आमकां थोडोसो वेळ दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचे कॅम्पेनिंगाकूय चडांत चड विशीस आमच्यो. आज आमी आसले सांखळे अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय मायनींग इफेक्ट आसा हेर गजाली खूब आसा जाल्यार हें राजकारण कितकें तापतलें तें आमकां कळटलें 14 तारखेक तुमी आसलेले प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात पळयत रावात प्रुडंट. काँग्रेस पार्टीचा सोडचे ना